गीत घेऊया पेज 119 I7. देवाक सांदून गेलो कोणाक नासलो विस्वास जेजून सोडली माफी सगळ्यांक हाडली शांती जेजू क्रिस्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव बाप आमचो मीक मेर नासलोलो नासतना मोग कोत्ता. माप मेजी नासतना बोगसणे दिता हाचो दुबावूच ना. आवय बापयचो मोग भुरग्यांक उणो जायत. देवाचो मोग केन्नाच उणो जावचो ना. मनशाचे बोगसणे संपत. देव बापाची काकलूत ताचे बोगसणे केन्नाच सोंपचे ना. इतलो व्हड ताचो मोग. आमी बापाच्या मोगाचेर आनी बोगसण्याचेर नियाळ करून आमचे पातक सोडून बापाच्या वेंगेंत वचूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. आयज मिसेच्या किरीत इंतेसा पासत मागुया. एलेक्स फर्नांडीस जो आपलो बर्थडे समोरुमता तशेंच आंकवारमाईक दिनवासूंक आनी बर्थडे समोरुमता बर्नेडिना फर्नांडीस तशेंच दिनवासनेचे सेरापिना मास्कारेनस आनी इजादोर मार्टिन्स हाच्या आत्म्या पासत मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपोत देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, उतरावट्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो कोत्ताय. तांचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक स्वयंभावट्या देण्या भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रोजता. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनाक आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रोचूंक वेता ताचे खातीर संतोश बरीत जायात. आनंदान बरों तुमचीं काळजां, कित्याक
ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोसाचें जेरुजालें. आनंदाची पोरसां. जेरुजाल्याचेर हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरचे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुदोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलीं भुरगीं आनीक मेळचीं ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तोरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण सोजमुचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताचीं फळां खातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जापाप जातलो. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सोगलीं म्हणुया. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जाबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोखता. जाबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकूत कर, म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाळी. जाबाब. आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उद्गाराक सोगलीं उबीं रावुया. तुमी जियेतोल्यांत जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां सामरेन 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवगोरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनूच गवायकी दिली. गालिल्यांतलो लोक पोरबेक गेल्लो. जेरुसल्यांत पोरबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच तो आनीक एक पावट गालिल्याच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो. आनी काफरनाउमांत एका राजअधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुद्याक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोंडीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणां आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी सोत मानशाक नात. राजअधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मोच्चे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपारचें 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें
त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गालिल्यांत पोत्तून येतूच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जायते पावटी आयकूंक येता, दोतोरांनी पासून आशा सोडलोली पूण देवान तिका बरी केली. होय, जेन्ना पिडेंतलीं आमी बरीं जाता देवाचेर आमचो विस्वास वाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जो हांव जेजून केलोले दुसरे खुणेचें वर्णन कोत्ता. जो हांव दाखोवंक सोदता की जेजू जेन्ना खुणां कोत्ता लोकांनी आपल्याचेर भावार्थ वाडूंक त्यो कोत्ता. राज अधिकाऱ्याचो पूत बरो नासलो. ल्हानविकायेन आनी भावार्थान हो जुट्टी आसलोलो मनीस जेजू सोरशें आयलो. विचित्र तरेन भासाभास करून जेजून ताचो भावार्थ तपासलो आनी ही खुणा केली. त्या राज अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास दवरलो. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी सगळ्या वायटव्यांचें निसणटण जाल्या उपरांत कितल्यो सोबीत सुंदर वस्तू घडटल्यो ताचें वर्णन कोत्ता. पूण हाचे खातीर भावार्थ गरजेचो. आमच्या जिवितांत जेन्ना पिडा येता, आमची गोच्ची जेन्ना पिडेक लागून फडफडटात तेन्ना जेजू सोरशें वचुया. ताचेर आमचो भावार्थ वाडोवया. ह्या वेळार खरो भावार्थी कोण तो दिसून येता. देवाक जाय जाल्यार आमची पिडा भावार्थान पयस जावं येता. अशें घडना जाल्यार आमचे पिडेक फुडो करूंक बळ तर जेजू आमकां दितलोच. देवाचेर भावार्थ तिरायतल्या जाल्यार आमी भावार्थान वाडूंक जाय. भावार्थान वाडूंक आमकां देवाची ओळखीन वाडूंक गरज. जेजूक आपल्या बापाची ओळख आसली आनी हाकाच लागून आपलें जिवीत बापाच्या हातान घालूंक फुडें सरलो. आमी पातोक आदारून ताचे कडल्यान पयस वेतांव तेन्ना तो आमचे सोदीक येता. आमची पातकां तो उगडास दवरिना पूण काकलूत आनी दोया वांटीत रावता. आमच्या पोदवेचेर गिरेस्कायेचेर आनी बोळ्याचेर पातयेवन रावचे बदलेक काकलुतसार देवाचेर आमचो भावार्थ आमी तिरावंक आयज दरेकल्या पासत ही कृपा मागुया. सोर पदवीदारांनी काकलुतसार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंतरणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोज्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 35 C16. Ishwar
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची ओतीर पावलां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयम आमी दोमावून दवरतल्यांव, अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत वतल्यांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्यांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्यांव. हे पोरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगल्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर्ग आनी संवसार पोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओंपता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवनपण परगोटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा
फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्कोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अनकार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवोतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यांक शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो खोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 73 D45. मोदनी
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान भर आनी नवी कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गीत घेवया पेज 92 F 14.